आयच्या सान फ्रांसिस फेस्ताचो विशय सुरवातेक आमी आयकला. जेजून केलां तशें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. जेजून केलां तशें. आनी पयली वस्त जें जेजून आमचे पासत केलां तें म्हणल्यार जें आमकां सान पावलू फिलिपकारांक बरयल्ले चिठींत दुसऱ्या अभेस्वरान सांगता. तो देवाच्या सुयबाचो, पूण ताणें आपलें देवपण घेवन रावंक ना, पूण सारको कालतो जालो, कुर्सार मरोपर्यंत कालतो जालो. द एम्प्टींग ऑफ जीसस, द केनोसिस ऑफ जीसस. जेजून आपणाचीच देवपणाची गोत सोडून एके भाशेन दिल्ल्या भाशेन सारको ल्हान जालो, गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो आनी मरतना ताका एका चोरा भाशेन किरमिंदोरा भाशेन मारलो. तर सान फ्रांसीस शावेराची देख जेजून केलां तशें. सान फ्रांसीस शावेर एक व्हडले फॅमिलीन जल्मलो. व्हडले व्हडले फॅमिलीचे पूत जांचे माय पायचे लागीं आपल्या भुरग्यांक त्या तेंपार शिकोवंक घडटाले, ते युरोपाचे मनीस बरे बरे युनिवर्सिटी शिकूंक धाडटाले. आनी सान फ्रांसीस शावेराची आवय बापूय बरी गिरेस्त म्हणटोच घडटाले देखून आपल्या पुताक बरें शिकोवंक पॅरिसाचे फ्रांसाचे व्हडले युनिवर्सिटीन धाडलो. बरो शिकतालो आनी एका दिसाक आपूण व्हडलो शिकून मनीस जातलो हो ताचो आवडो. पूण जेन्ना ताच्या जिवितांत सांत इनास्ते लोयोला आयलो आनी सांत इनास्ते लोयोलान ताचे कानार ही उतरां परतून परतून गाजयली. फ्रांसीस सगलो संवसार जिखलो, पूण वतमो देंवचाराक दिलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो. फ्रांसीस सगलो संवसार जिखलो, पूण वतमो देंवचाराक दिलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो. फ्रांसिस्कान ही उतरां कानान आयकलीच न्हय, काळजान घेतली, मनान घेतली, नियाळली आनी ह्या उतरांचो खरो अर्थ मिनींग ताका कळ्ळो. आनी देखून जी व्हडली व्हडली चिंतनां स्वप्नां आसलोली ती सोडली आनी भितर सरलो. जी नवीच वड घडटालो इनास्ते लोयोला जेजुइतांची, आनी हे वर्दीन एक निचेव कसो घेतलो. पाप साहेब धाडटा थंय आमी वचूंक, थंय आमी जेजूचो वावर करूंक परगटूंक. तर सान फ्रांसीस शावेर हे वर्दीन भितर सरून आपणाक ही ऑफर्ड हिमसेल्फ, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ. सोडलो युरोपाचो गांव, सोडलें सगळी व्हडली व्हडली जे चिंतनां आसलोली ती, आनी आयलो ह्या आमच्या उदेंतीच्या गांवांत. कितले मिस्योनार येताना बोटी बुडून मेले, कित्याक आतांचे बसल्यो बोटी न्हय त्यो वाऱ्यान वयता तसल्यो पातमारी. कितले मेले, मरून गेले. आपूण मरतलो जीव उत्तलो नको, पूण येयलो ह्या आमच्या गोंयांत, येयलो उदेंतीच्या गांवांनी आनी ह्या आमच्या लोकां मदें मिक्स जालो, आमचे भाशेन जालो. जसो सान पावलो म्हणटा हांव सोगटांक सोगोट जालो, तेच भाशेन सान फ्रांसीस शावेर सोगटांक सोगोट जालो. एम्प्टीड हिमसेल्फ. जेजू भाशेन जेजून आपणाचें सगळें सोडलें आनी आमच्या मोगा पासत सारको ल्हान जालो. गोरवाच्या गोड्यांतल्या शेणांतलो किडो कसो जालो आमचे पासत, तसोच सान फ्रांसीस शावेरान केलें आनी तो जालो. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो गोंयांत येयला तेन्ना न्हूच तो मिस्योनार, पूण ताका पदवी दिली पाप साहेबान. ही वॉज एम्बेसेडर टू द गव्हर्मेंट्स ऑफ द ईस्ट, व्हॅटिकन रिप्रेझेंटेटिव्ह. व्हॅटिकनाचो एम्बेसेडर कसो आयलो म्हणटूच व्हडली पावर आनी जुट्टी ताका दिल्ली. पूण
ही आपणाची पदवी जुट्टी घेवन ताणें बोडाय दाखयली ना. तो ल्हानांतलो ल्हान जालो आनी जेन्ना ताका असलो व्हडलो मनीस म्हणटोच व्हॅटिकन एम्बॅसेडर टू द ईस्ट म्हणटोच ताका एक रूम दिल्लो रावपाक. पूण त्या रुमांत पर्यंत तो रावूंक ना. तो रूम ताणें पळयली लोक दुयेंत आसा पिडेंत आसा त्या लोकांक ताणें आपणाचो रूम हॉस्पिटल केले आनी आपूण बेश्टो साधन दितलो बरे व्हडले बाजीचेर न्हिदूंक ना. एम्प्टीड हिमसेल्फ. जेजू भाशेन जेजू कितें म्हणटालो, सुकण्यांक गोंडेर आसात, कोल्यांक दोली आसात, मनशाच्या पुताक रावूंक खंयच जागो ना. हे भाशेन सान फ्रांसीस शेवेरान ही एम्प्टीड हिमसेल्फ. ताणें आपणाचो गुंडेर जो ताका दिल्लो तो गुंडेर तें घोरपुऱ्यान ताणें हॉस्पिटल केलें. तो सारको आमचे पासत लोकां पासत पोरचे पासत एक सादो किडो कसो जालो. देवाचें उतर परगटूंक हांगा थंय धांवता आनी इतली उमेद ताका. जेजून कितें केलें, सुमार 3 वर्सां जेजू परगटीत रावलो. हांगा थंय मेळटा थंय देवाचें उतर परगटूंक गेलो. तेच भाशेन सान फ्रांसीस शेवियर आतां गोंयां आतां पारावाज लोकां मदें तुतीकोरीन आतां जापानाक मेवता तितले कडेन तो वयता देवाचें उतर परगटूंक. थार घेना जिवाक आनी इतलो थार घेना तो अशें बरयता, म्हाका दिसता हांव परतून पॅरिसाचे युनिवर्सिटींत येवन बॉब मारीनशें दिसता आनी सांगूनशें दिसता सगळे स्टुडंट्स शिकतात तांकां, सोडात तुमचे युनिवर्सिटीचे शिकप. हे आतां उदेंतीक कितलो लोक आसा देवाचें उतर आयकूंक आशेता. तर ही उमेद ओ ताचो भितर खतखतो उजो पेटलेलो जेजूच्या मोगाचो. तो बरयता आपल्या वडिलाक, ल्हान धाकटी भुरगीं म्हजीशी येतात, म्हाका जेवंक पुरान टायम दिनात, म्हजे लोबाक धरून ओडटात, पातयू आमकां दोतोन शिकय. कशें हांवें ना म्हणचें ह्या भुरग्यांक, कशें म्हाका पुटवता ह्या भुरग्यांक धांवडावंक. म्हणटोच ताची उमेद भुरग्यां सोबे, जाणटे सोबे, पिडेस्तां सोबे, लोकां सोबे मोगान पळोवलो. आपल्याचो मोग, आपल्याची काळीज सगळेंच दिलें. आनी शेवटी आशेता वचूंक चायनाक. आनी चायनाक सांच्यान ह्या आयलँडाचेर, चायनाचे आयलँड मेनलँडांत वचूंक सोदता. एकलो मनीस ताका सांगता आपूण तुका थंय भितर घेता, आपूण व्हरोंक येता. पूण तो रावता येतलो म्हूण, पूण त्या मनशान ताका घात केलो, येवंकूच ना. आनी आयलँडाचेर ताका जोर पेट्टा असलो आनी एकसुरो कोण ना. तूं आनी हांव मरतना घोडे आमचे मरना, आमचे सोबे जायती आमची घरची कोणी आसतात. जे भाशेन जेजू क्रुसाच्या पलंगार मरतना सगळे आपासून सोडून गेले. सायबीण माय आनी थोड्योच वस्तुऱ्यो आसात, उरलेले सगळे गेले. सगळ्यांनी ताका किकोंत केलो, सोडलो. तसोच सान फ्रांसीस शेवियर जेजू भाशेन एकसुरो कसो कोण नासतना येदो व्हडलो भाग्योन सांत, येदो व्हडलो मनीस एका आयलँडाचेर कोण मनीस नासतना 2 जाण सुमार मनीस आसात आनी कोण ना, प्राण सोडटा. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो हें जावन आसा एम्प्टींग हिमसेल्फ. जशें जेजून आपणाकूच सारको पिळून दिलो, एम्प्टीड हिमसेल्फ, टोटली सगळें सोडून दिलें. तेच भाशेन सान फ्रांसीस शेवियरान तुवें म्हजे लागीं विचारलें जाल्यार फादर सांग सान फ्रांसीस शेवियर कसो मेलो. आय वूड रादर से लायक दीस, ताणें आपलो जीव झरोयलो आनी जेजू पासत मेलो. ही वॉज एक्झॉस्टेड फॉर क्रायस्ट. ही डायड फॉर क्रायस्ट. ही गेव हिज होल सेल्फ फॉर क्रायस्ट. आपणाची कूड देखून दिली, काबार केली, जोरून. एट द एज ऑफ 46 मदले पिरायेर सोंपलो. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो हें जावन आसा आमकां देख. ताणें जेजू पासत इतलें केलें एट द एज ऑफ 46. तुवें आनी हांवें कितें केलां? तूं आनी हांव कितें करता जेजू पासत, आमच्या धर्मा पासत, दुसऱ्या मनशा पासत, पेल्या पासत, पेल्याचे सेवे पासत. जेजून पांय धुले आपोस्तलांचे आनी सांगलें जशें हांवें केलां तशें तुमी करात. तर जेजून आमकां ही वाट दाखयल्या. सान फ्रांसीस शेवियरान तशेंच करून दाखयलां. जाल्यार आतां तुजो आनी म्हजो टर्न. तुवें आनी हांवें
जेजून केला तशें सांफ्रांसिसाचे देखीन ह्या संवसारान चलूंक आयचो सेवादोर आयचे फेस्त तुका आनी म्हाका आपयता. तोच जेजू आनी थोड्याच वेळान ह्या आल्तारा कोमिन्यांच्या सक्रामेंतांत हाजीर जातलो. ताका आमी घेतले हांव ताका घेवया, ताची कृपा घेवया आनी ताचे भाशेन जावंक आमकां कृपा मागुया.